बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. बाबा भयणीनो, आमी ह्या कोरेस्माच्या कृपेच्या काळान आसा आनी देव आमचे सवे ही कृपा वाटीत आसा. जितले पावटी आमी देवा मुखार येता तेन्ना देव आमची मागणी आयकता आनी काकुळतीन केल्ली, बोरवोशान केल्ली ही मागणी देव आमची आयकून आमकां फावो ती मजुरी दिता. असल्याच बाबार्थान भरून, बोरवोशान भरून आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. उगडास करुया सगळो जो लोक दुखांत आसा, कश्टवता, अदीक करून ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून तांचोय आमी उगडास करुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाची भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्गुल्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोदपदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, दोणवण करून हो प्राचीन काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्काच्या गुटांत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. एजिकियल प्रोवेदाच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पडल्यान वेदीचे दोकेन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन
भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या कुंब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोंद जाल्ली आनी ते नोंदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडोवन खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोंद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनीय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्या पर्यंत पावता आनी दर्यांत पावतच दर्याचें उदक गोड कोत्ता. आनी जंय जंय ही नोंद पावता थंय जिवी रोचना जिवी उत्तोली आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोंद व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजता. नदीच्या दोनीय वाटांनी देगेर सगल्या जिनसांचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्यान तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकाशीं तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. जबाब, दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाच्या देवा आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटोन पडूं, आमी हालचीं नाव. जबाब, दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीचे. वर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर ठिकाण केला शारा मदें, तर तें शार हालत कशें? जबाब, दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाताक आसा.
जाकोबाचो देव आमचो किल्लो, येयात पळयात सर्वेस्पराची कर्तुफां. ताणें प्रितुमेचेर केल्लीं ओजापां. जोबाब, उद्गार, निर्मळ कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्यांत, आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. Sorvespo तुमची सोबी आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसल्याक गेलो. जेरुसल्याक शेळयांचे तळये लागीं एक बांदावळ आसा. हिब्रू भाशेन तिका बेतजाता म्हणटात. तिका 5 तरांगणां आसात. थंय कुड्डीं, थोटीं, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेंत देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतच जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें आंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोणवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलोल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आज सोणवार, तुज्यान आंथरूण उखलूंक नजो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलां, तुजें आंथरूण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंथरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलोलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मोदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातोक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवून पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोणवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आतांच आयकल्लें चित्र एके भाशेन मनांत हाडलें जाल्यार ही घडणी घडल्या तेन्ना आमी थंय आसले जाल्यार आमी 3 मनशांक पयस रावन पळयतले आसले. पयलो म्हळ्यार पिडेवंत, दुसरे जुदेव आनी तिसरो जेजू. पयले सुवातेर पिडेवंत हो 38 वर्सां, 30 आनी 8 वर्सां थंय आसलो. जायतो ताणें प्रयत्न केल्लो ते तळयेन दिवंक, पूण ताच्या आदी आनी कोण दुसरो वेतालो. पूण हो पिडेवंत निराशी जायना.
परत परत वेळ करून येतोडयेन देवंक प्रयत्न करता आनी ही ताची गोत पळोवन ताचो बरोसो पळोवन जेजू फुडें सरून ताका बरो करता. पयल्या दिसा आमकां ह्या पिडेवताचे की बोरवासो आमी सोडूंक फावना. दुसरे सुवातेर जुदेवतरी आसले. जाणी पळयलेलें बरें जालां पळय तें, पूण बरेंपण तांच्या दोळ्यांनी वचनासलें आनी हाका लागून सणवारा दिसा अशें करूं येता हे भाशेन तांचो प्रश्न बरेपणाचेर नदर पडचे सुवातेर तांचें मन दुसरे कडेन वता. आमचे मदीं जायते फावटी कोणें दुसऱ्यान बरें केलेलें आमकां दिसून येना, पूण ताणें बरें केलां जाल्यार वो कसलीय गोत ताणें सुदारल्या जाल्यार ताच्यान कशें करूं येता, ताका कोणें सांगलेलें कर म्हूण हे भाशेन आमचो समज जाता. कांय फावटी आमचोय समज ह्या जुदेवा भाशेन जाता. आनी तिसरे पिक्चरांत या पळय जाल्यार आमी जेजू थंय आसा. जेजू बरो करता ह्या पिडेवंताक, पूण जेजू बरो करतोच ताका होच एक लोकांक दिसलोलो चमत्कार ताचेरूच ताचें धरना. जेजू म्हणटा वच आनीक पातोक करिनाका. भायली खुणां बरेपणाची पूण भितरली अंतस्करणाची ताची चवकशी जेजू करूंक लायता. पुरो ना फकत भायल्यांत बरो जाल्यार पूण अंतस्करण तुजें नितळ आसूंक पातोक पयस करूंक जेजू ताचे लागीं मागता. लोकांक तो बरो जाला तो भायल्यान बरेंपण हें दिसून आयलें, पूण जेजू ताका म्हणटा भितरली तुजी नदर भितरलें तुजें अंतस्करण अदीक नितळ कर. बाबडीनो, आयज ह्यो तिनूय वस्तू आमचे मुखार आमी दवरुया. पयले सुवातेर पिडेवंता भाशेन बोरवाशेचे आमी मनशां जावया. आमचेरूय ह्या दिसांनी असली पिडा आयिल्ली आसा. आमी बोरवासो जेजू वेलो सोडचो न्हय. हो वायरस जायत कसलोय, पूण देवाचो पावर, देवाचो अधिकार ह्या संवसाराचेर आनी सगळ्या वस्तूंचेर, सगळ्या मनशांचेर, सगळे सृश्टीचेर हें उगडास करुया. दुसरे सुवातेर बरेपण दुसऱ्याचें आमी पळोवंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा न्हय फकत भायली खुणां पूण भितरली आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करूंक तो मागता तें पळोवंक वावरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आत्माक सर्वेस्पण मानून घेवं. प्रार्थुया. बापा, तुज्या हातांतली घेतलोली देणी हो गोवाचो उंडो आनी हो दाकांचो सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रोचणाक तूं सांडिनाय, पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवाय दितात. आनी तेच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात.
हो तांचो फोड आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळो सोकोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर कड्यान सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान मुसोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय मुसोगी तुका सोय सोय. बापा ग्रोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूत्वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कावस नव्यानी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेसू तुजें मरण आमी समरमतांव तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टाव तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावस तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती भगेन दोन दितान सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणान बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी ह्या दुयेंसाक लागून जायते जाणांक काम ना वावर धंदो ना आनी हे भाशेन जायते लुकसाण जालां
कितल्या जाणांक कामाक वचूंक मेळना 2 दिसा दिसपटो गिरास सोडोवंक आगोड लागता आयज सगल्या असल्या मनशाचो आमी गुडास करूया देवान आमकां सगळ्यांक सांबाळूंक राखूंक तेच बरोबर ह्या दुयेंसांतलीं वाटावंक आनी जी कोण दुयेंतीची सेवा करता तांकां अदीक बोड घोटाय जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांत आमी मागुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस प्रासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनात सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें बरें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची कर्तृत्व कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची कर्तृत्व कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Amen. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Sorvespor म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना
5 वोत्सरो मेळटा थंयसर तो म्हाका आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सरी म्हाका व्हरता. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या गुटां वरवीं आमची काळजां दोयेन तूं नितोळ आनी नवी कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी गोठाय भरपूर मेळूं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. तुशी खोशी सहाया तो सोखुरीस हुबा मोशी पाहतल्या आत्माच्या जिवाचो सोमोनिस्मो कोरता आपलो जीव कोऱ्यानी तो सासना कोब्रा